काणकोणच्या खोतीगांव वाठारात एक क्रांतिकारी घडणूक घडपाक लागल्या. विज्ञान तंत्रज्ञान आणि तातूंतल्यान येवपी आधुनिकताये पासून 100 पावलां पयस उरिल्ल्या खोती गांवांत सॅनिटरी पॅड बँक येयल्या. मुक्ता दृष्टी फावंडेशनान ते खातीर फुडाकार घेतला. अर्थात थळावी पंचायत आणि काणकोणच्या आमदाराचे मजतीन गांवांतच सॅनिटरी पॅड तयार जातली आणि गांवांतल्या बायलां चलयांक ती फुकट मेळटली. पळयात आमची खाशेली स्टोरी. आधुनीक भारत हें भारताचो पयलो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरूचें सपन आसलें. जाल्यार उदरगत करतले तर गांवांनी चलात हो महात्मा गांधीचो संदेश. स्वातंत्र्य उपरांत सरकारांनी हे बरे वस्तुनिश्ठ विचार कितले फुडें व्हेले हो चर्चेचो प्रश्न. न जाल्यार खोतीगांवा सारकिल्ल्या वाठारांत जंय मासीक पाळयेचेर उलोवप म्हटल्यार सुद्दां लजीची गजाल अशें मानतात, थंय ही सॅनिटरी पॅड बँक सुरू करची पडची नासली. जंय पॅडाचो उल्लेख करपाकय लजेतात तो खोतीगांवच कित्याक वेंचलो? आमच्या खबराकारान प्रस्न विचारलो आनी फावंडेशनाचो अध्यक्ष दोतोर किशोर सार्लोसकारान बरे तरेन ताची जापय दिली. पळयात. सर, जे आयज हांगासर खोतीगांवां हो जो प्रोजेक्ट आसा तो तुमकां तुमच्या मनाक कसो कितें आयलो प्रोजेक्ट ह्या खोतीगांव भागान करचो, आनी ह्या प्रोजेक्टांतल्यान तुमी कितें करपाक सोदता, कशा तरेन सोशल वर्क करपाक सोदता? हो प्रोजेक्ट एक आमचो एक ड्रीम प्रोजेक्ट आसा. म्हणजे ऋतू हो प्रोजेक्ट म्हणजे एक महिला सक्षमीकरण करप म्हणजे एक टोटल विश्वाचो एक बरो निर्माण जातलो. आनी महिलाचो जो त्रास आसा म्हणून ताका आमी ऋतू म्हणटात. ऋतू हो एक प्रत्येक सिजन चेंज जाता तसो हो ऋतू आसा आनी प्रत्येक महिलाक हो ऋतूचो खूब प्रॉब्लेम आसता. ह्या ऋतूच्या कारणान खुबशे मेडिकल इलनेसीस जातात आनी हो सॅनिटरी पॅड एक तेजो माध्यम आसा. ह्या माध्यमांतल्यान आमी खुबशे हेल्थ कॅअर प्रोग्राम हांगा ह्या भागात करपाची सगळी तयारी केल्ली आसा. आनी हो ऋतू केअर जो सॅनिटरी पॅड बँक आसा ही गोंयची फर्स्ट बँक आसा ही गोंयच्या आनी ही काणकोण ह्या खोतीगांव वाठारात तिची खूब गरज आसा. ह्या गरजेक आमी हो गरज शी पळोवच आमकां समजलें की मनांतल्यान ह्या वाठारांत आमी जो पर्यंत महिलाक सक्षमीकरण करना तो पर्यंत कांयच जावपाक शकना. म्हणून हो स्पेशली हो प्रोजेक्ट ह्या गांवांच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी हो गांवांतल्यान प्रत्येक गांवांनी हांगच्यान वतलो आनी अशेंच मुक्ता दृष्टी फावंडेशन ह्या गांवाचे हेल्थ रिलेटेड जे शिक्षण रिलेटेड जे इशू आसा ते आमी प्रयत्न करपाचे. आमची संपूर्ण जो सहभाग आनी तसोच हो सहभाग गांवां लोकां कडच्यान आमी मागतात आनी हांगचे गांवचे सरपंच पंच आनी MLAन आमकां हो संपूर्ण तेचो पाठिंबो दिल्लो आसा. म्हणून हो स्टेप आमी मुखार घेवन वतले आनी अशेंच प्रोग्राम प्रत्येक ह्या गांवांत प्रत्येक 15 दिसा आमी डेंटल कॅम्प, आय कॅम्प, हेल्थ कॅम्प, ब्लड ग्रुपींग कॅम्प, मागीर आमी वॉलंटियर्स केल्ले आसा. वॉलंटियरा खातीर जो मेडिकल एड लागता, फर्स्ट एड लागता तेजी ट्रेनिंग आनी त्या बरोबर तांकां फर्स्ट एड दितले, बॅग्स दितले आनी तशीच वॉलंटियर एक गांवांत काम करतले आनी एक आमकां ट्रेनिंग हे चालूच आसतले. आनी त्या बरोबर प्रत्येकाक जो इन्सेंटीव आमी मुखार दितले म्हणजे तेणें कितें काम केलें हें फुकट काम तेमकां न्ही, तेमकां खंय तरी इन्सेंटीव मेळटले आनी तांचो फुडाकार आमी खंय तरी चेंज करतलो. आमी हो संकल्पना घेवन आयज हो सुरवात केल्ली आसा. ही संकल्पना म्हणजे एक कल्पवृक्षाची संकल्पना आसा. हो कल्पवृक्ष आज हांगा लागिल्लो आसा, तेजो फळ रोखडेंच मेळना, ताका वेळ लागतलो आनी ह्या कल्पनेक आमी गांवचो जो सपोर्ट आमकां आज मेळ्ळा तो भरपूर आसा आनी त्या मना पासून हांव तेजे खूब उपकारी आसा. आनी ह्या गांवांक खंय तरी ऋणी आसतलो म्हणून ह्या गांवांक खंय तरी म्हाका ओड घेवन येयल्ली आसा आनी त्या बरोबर ह्या गांवांत हाडपा सुद्दां. शेवटाक गांवा खातीर तसो हो नाजूक विशय. सैमीक आसली तरी मासीक पाळयेची प्रक्रिया म्हटल्यार विटाळ ही चुकीची संकल्पना हांगा पांय घट रोवन उबी आसा. ती पयस करतना अडचणी खूब येतल्यो. त्यो कश्यो कितें पयस करतले ह्या प्रश्नाकय दोतोर सार्लोसकारान पर्याय सोदून दवरला. आयकात. सर, ग्रामीण भागांनी कशें आसा, जेन्ना मासीक पाळी किंवा पॅड हे विशय सामके उलयना सुद्दां ताका विटाळ म्हूण पळयता, जाल्यार असल्या सिच्युएशनाक सुद्दां कशा पद्दतीन काम आसतलें, कितें प्लॅनिंग कितें कसो कितें आसा? आमी ह्या गांवा पयलीं तेमकां सगळ्यांक शिक्षण दितलें रिगार्डींग सॅनिटरी पॅड. हो एक टॅबू आसा, हो प्रत्येक गांवांनी प्रत्येक शहरांनी सुद्दां आसा. कित्याक हो आमी चेंज करपाचो, ताका कशें यूज करप, तेजें कितें यूज जावपाक शकता, तेजो डिस्पोज कशें करपाचें आनी कितें करपाचें हें सगळें शिक्षण तांकां दितलें. तशें डॉक्टर्स येतले हांगा, डॉक्टर टॉक दितले तांकां. प्रत्येक म्हयन्या आमी तांकां शिकयतले कितें इशू आसा तो तेजेर आमी संपूर्ण आमची ती कंप्लीट इकोसिस्टम आमी केल्ली आसा. वुमन्स एम्पावरमेंट
म्हणजेच नारी सशक्तीकरण ह्या विशया वयले कार्यक्रम कितलेशेच पुराय देशभर जातात. पूण हे बरेचशे कार्यक्रम फक्त एक दिसाच्या कार्यावळी पुरतेच उरता. ताच्या फुडें ज्या तरेन जागृती आनी ताचें इम्प्लिमेंटेशन जावपा जाय तें अजिबात जायना. पूण काणकोण वाठारांतले अतिशय दुर्गम आनी खेडे भाग, ज्या भागांत बायलांच्या विशय उलोवप म्हळ्यारच एक लाजिरवाणी अशी समजता, अशा भागांत खास करून मुक्ता फावंडेशन आनी खोतीगांवची पंचायत हांच्या जोडपावलान आयज खास एक विशेष करून गोंयाक पयलीच फावटी पॅड बँक उद्घाटन जाता. आनी ह्या निमित्तान ह्या गांवां खंय आतां प्रत्येक दर एका बायलेक आनी चलयेक फुकट पॅड मेळटले आनी तेवूय बी आयुश्यभर. त्याच बरोबर जी पॅडां हांगासर लागतली तितली पॅडांची तयारी खोतीगांवाकच तयार करतले अशें मुक्ता फावंडेशनाचे चेअरमॅन किशोर सार्लोस्कर हांणी सांगलां. गोवा 365 खातीर काणकोणांतल्यान देविदास गांवकर.